गुरुले सेवा करचे, गुरुने गुणगान करचे, शिष्यान कर्तव्य. गुरुर सेवा गुरुस्तोत्रम शिष्यकृत्यम परम स्मृतम. गुरुल सेवा करची, गुरुल गुणगान करचे, शिष्यान कर्तव्य. इति उमामाह सदाशिवः. एशकोर म्हणू उमेक पार्वतीक महादेवानं सांगिल्लें. तशी गुरुल सेवा करचे, गुरुन गुणगान करचे, शिष्यान कर्तव्य. तशी आजी पुण्यतिथी दिवसाक आमी सर्वे शिष्य स्वाम्याले गुणगान करता जाल्यार कर्तव्य. स्वाम्या शिकचे मला भारी प्रीती. शिकतर काम शास्त्र सांगता एक मनशान तागेल अंत्यकाल वरान शिकतर काम तेंची तपस म्हूण सांगता ती. स्वाम्यान इतकें केलें हांगा अरबी शिकू काय म्हूण स्वाम्याल म्हणना. गुजराती पुराय येता, संस्कृत पुराय येता. एक अरबी शिकुया कशें जाल्या की आमकां अरबी आमगे लँग्वेज न्ही चलता नाही ती तड दिसूना शिक्षण. स्वाम्याल एकग्राही म्हूण स्वाम्याल गुण. स्वाम्यान फोडता घालो आयकूचे अरबी शिकचे. अरबी शिकताले मुलाल देखून अरबी शिकचे कशें जाल्या की अरे आमकां शिकोमचें आमी तशी आसूं का जिवनांत. तूं यद्यत आचार श्रेष्ठ आहा कशी की आचार करतकी ताका समजान आसूचें. तसल स्वाम्यान मातृवे निग्रहानुग्रह शक्ती. स्वाम्याक देवा आपूच म्हणल्यार तितली प्रीती. स्वाम्यांनी सगळीं उठ्ठा न्हू पुजेचे आमकां वस्तू संग्रह करचे. परिचारकनी न्हय स्वाम्याक चांग दी आमकां नित्य पारिजातका फुलजें आमकां नित्य मेळटा. नॉर्थांनी कशी पारिजातक की हांगा एक पावस येयल्यार मेळना स्वाम्याल मन. स्वाम्यान चांग मनान दिल्यार देव घेता. देव तशें आमकां आनी ते समाजाक बरेपणा कारण जें आमकां. एक पंत एक केळ्या फोण्यांत एक केल म्हूण अशी खंय गेलें की कोण कळ्ळें रे कोण कोणें सांगना ती तेकड सायडा कांडवरी कोण कळ्ळें रे ना कोणेंय उलयना ती. आमी अशी निमगी न्हय कळ्ळें कळ्ळेल्याक तो ना जीब ना हांवें जीब ना जाली मागीर वापस येयलें स्वामी कोण की मटा तरी येयलें स्वामी श्रम कर काम. हां हाय देवा मुखार यो तीर्थ प्रसाद दिता ती तीर्थ दिलें समजा. निग्रहानुग्रह शक्ती विशेष प्राप्ती जालेले विशेष प्राप्ती. इत्या स्वाम्यान आज आमी बडमामा वैदिक धर्माक कितले तांकाचेर आसूं का म्हळ्यार स्वाम्याक विशेष आजी सांगिना तवळ बृहन्मंत्र संहिता म्हूण तो पुस्तक स्वाम्यानीच मातृवे स्वता स्वाम्यांनी प्रिंटींग प्रेस दवरलेलें सच्चिदानंद मुद्रालयम. तावळी सांगता ती स्वाम्यांनी करचें कितें ते मुद्र आसता ती ते अच्चू 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 सम करचें. आतां अच्चूय ना कांय ना पुरा तुमी लॅपटॉपार ते कंप्युटरान दुखून दिवचें करचें. ते वेळार तशी जर्मन आसा रे ते विद्या खंय कशी स्वाम्याक कळटा न्हय आमगेलें एक पोरन्न एक प्रसाचान सांगीन आमगेली स्वामी कशी करताल म्हूण कळ्ळां. स्वामी ते जर्मन विद्या आशिल्ली ती सर्वोत्तम दासाना सांगीन आमगेली कशी करता म्हूण कळ्ळां. तागेलें स्टार्टींग ताजे 50 वर्ष फुडें ते कशी करता न्ही स्वाम्याल तशी विद्या. इथे आमगेले आसूं का कृष्ण जन्म तो बृहन्मंत्र मात्र न्हय कृष्ण जन्माष्टमी पुस्तक पुरा प्रिंट केल्या स्वाम्यांनी. स्वाम्याल मन नसी ना प्रत्येक ब्रांचान तूं आमगेलें एक पुस्तक प्रिंट करून एक एक लायब्ररी आसूं का जनान वाचूचें तशें आमकां